एक्चुली हेजे व्हडले एक आनी एक हा हो एक 15 दीस पयलीं दिसलोले आमकां. सो आमच्या हिंगाचे लोकल्सान सगल्यांनी जे ऑथॉरिटी कोण आहा जे जावं कोणा सांगपा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा जावं कोणाकूय सांगपा तेंका सांगलोले पूण ते सगळे फकत येताले वयताले. माझी हे चड जालें की तो आमकां चडूय हे वयत थिंग सोंतोवपा लागलो आनी आमची धाकली भुरगीं जायतीं हे एरियान. सो तेका लागून आमी कितें केलें पयर हांव खंय गेलो थिंगसून येयलो आनी आमी सगळ्यान भुरग्यांनी आनी वाडेकारान डिसिजन घेयलें की हे ट्रॅपार आमी घालया म्हूण हेका. आनी आमी काडलें आनी आमचो ट्रॅप गायलो आनी आमचो ट्रॅप गायली म्हणटरी हो आयज आमकां सांपडलो. 3 दीस लागले. आमी 3 दीस आमचे कंटिन्यू आमी सगळे न्हू एकलो रावताले. कालूय आमकां तो दिसलेलो पूण काल आमकां ताणें भरपूर नाचयलो. सो हेणें दाखलो आनी हेज्या व्हडलो आनी एक आहा. सो आमी ट्राय करताय तेकाय धरपाक आनी आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तुमी हेल्प करपाचें आमकां. पयले सुवातेर तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां कित्याक सारकें रिस्की जॉब आशिल्लो तो. हांव जाणो पयर राती जेन्ना आमी हांगा आशिल्ले तेन्ना आमचो बाब ग्रेशियस आनी सगळे हांगा आसा ते तांणी कशी रिस्क घेवन ते उदक्यान नेट घालून ते ट्रॅप घाल्लें. ताका जेवणूय घाल्लें बट तो मेवना जालो. तो पळय मँग्रोव्ज आसा तातूंत लिपुल्लो. कालूय सकाळीं आमी आयिल्ले दीसभर त्या भुरग्यांनी देट कॅप्ट अ वॉच. म्हळ्यार आयज सकाळीं एक बरो न्यूज मेळलो की ताका धरला बट हातूंत एका क्रोकोडायला धाकटें पळय आसा पोर ताका धरला. तो एक आनी एक आसा आनी हो जागो पळय आसा सारको रिस्की. खंयच्याय कोणाच्या घरान वचोन ल्हान भुरग्याक जाणट्याक एटॅक करीत म्हूण भिरांत. पयर इनफॅक्ट आमी इवन एलओपी बाब युरी आलेमाय कडेन उलयले जेन्ना न्यूज मेळलो. तो कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टा कडेन उलयल्लो. ताणें आपणाचो मनीस धाडलो बट तांचे कडेन म्हाका दिसता नॉट वेल इक्विप्ड. ते आतां येवपाचे आसा व्हरपाक बट म्हाका दिसता ही शाबासकी दिवपाक जाय ह्या भुरग्यांक हांगासरल्या. आनी सरकारान असले जे गोंयभर सगळ्या क्रोकोडायलान दिसता आमकां खबर गमल्या की मायमोळें आसा म्हूण ह्या जाग्यांचेर चवकशी करून अशेंच सोडपाचें न्ही की लोकल्स धरतले म्हूण.